नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश्वर बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार जातले निश्चित. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली रवाना. आपल्याकूच मेळटली उत्तर गोंय लोकसभेची उमेदवारी. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायलो विश्वास. दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना. दोन्ही विमानतळां चालूच उरतली. फुडाराक तिसऱ्या विमानतळाची पडटली गरज, सांगता मंत्री रवी नाईक. दाबोळे विमानतळ बंद करून विमानां मोपा विमानतळाचेर धाडपाचो सरकार करता यत्न. पर्यटन नश्ट करपाचें चल्ला कारस्थान. मायनिंग बंद करपाक भाजप आनी काँग्रेस पक्ष दोगूय जाण जापसालदार, म्हणटा रूबर्ट पेरेरा. एल्विसाच्या अर्जा विशीं MK शेखान केल्ले स्टेटमेंट चुकीचे. एल्विसाच्या अर्जाचेर दिवचें स्पश्टीकरण, माल्विन फर्नांडिसाची मागणी. बेरेस्तारा कालांगुटे व्हडा भक्तिभावनेन श्री बाबरेश्वर देवाच्या जात्रेक सुरवात. पुराय गोंयांत श्री बाबरेश्वर देवाची जात्रा ही केळ्याची जात्रा म्हणून फामाद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार दिल्लीत निश्चित जातले. उमेदवार निश्चिती खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली गेल्यात. उमेदवार निश्चित करचे पयलीं गोंयच्यान धाडिल्ल्या नांवांचेर खोलायेन चर्चा जातली. हातूंत भाजपाच्या कॅडराच्या कांय जैतिवंत थारपी उमेदवाराक संद मेळटली ते पळोवचें पडटलें. उत्तर गोंयची उमेदवारी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां मेळपाची शक्यताय आसली तरी लेगीत दयानंद सोपटे, दिलीप परोळेकार आनी दयानंद मांद्रेकार हांची नांवां लेगीत उमेदवारी खातीर दिल्लीत धाडून दिल्यात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत जैतिवंत जावपाचे तांकीचे उमेदवार निश्चित जातलो खंय. दक्षिण गोंयांत ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार आनी बाबू कवळेकार हांचे मदीं सर्त आसा. कितें फायनल के लिस्ट बी आयज डिक्लेअर जालें जातलें म्हण आतां दिल्ली गेल्या उपरांत जातलें. हां सीएम सर अरे दिल्ली गेल्या उपरांत जातलें. हां आयज जातलें सर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकांच्यो भावना आनी मतांचो विचार केल्यार लोकसभेची उमेदवारी आपल्याकूच मेळटली असो विश्वास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हाणें उक्तायला. 2 दिसां भितर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचो भाजपा उमेदवाराच्या उमेदवाराची घोशणा जातली अशें श्रीपाद भाऊन म्हटलें. कित्याक अशें भारतीय जनता पार्टीची एक पद्दत ठरावीक ठरिल्ली आसा. आमची जी पार्लमेंटरी बोर्ड आसा, इलेक्शन पार्लमेंटरी बोर्ड, ते ठरयतात आनी ताचे फुडले जे फॉर्मेलिटी आसात. जरी कोणाचे म्हणा अमूक कॅन्डिडेट असलो परंतु त्या प्रोसेसांचेर वचचें पडटा. तो सगळो प्रोसेस गोंया वचून काल अध्यक्ष आणि CM हाचे बरोबर तांचे बरोबर मिटींग जाल्या कमिटी बरोबर. आणि आज किंवा फाल्यां 1-2 दिसांक डिक्लेरेशन जातलें अशें अंदाज आसा. आणि ते कितें ठरयतात ते म्हणजे जे बोर्ड ठरयता तो कॅन्डिडेट पार्टी एक्सेप्ट करता. पण लोकांचे मत की जास्त करून तुम्हीच आसतले अशें. लोकांक जाय ते सगळ्यांक करून लोकशाहीन लोकांचे मत हे सर्वश्रेष्ठ आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की लोकांचें मत आहा ताचो आदर निश्चितपणे आमची पार्लमेंटरी पार्टी आनी बोर्ड करतले अशें म्हाका विश्वास आसा. दाबोळे विमानतळ कशेंच बंद पडचें ना. गोंयांतले दोनूय विमानतळ चालूच उरतले. गोंयांत पर्यटन हंगामांत व्हडा प्रमाणांत देशी तशेंच विदेशी पर्यटक येतात. फुडाराक ही 2 विमानतळां लेगीत पावचीं ना. तिसऱ्या विमानतळाची गरज पडटली अशें मत हस्तकला मंत्री रवी नायक हाणें उक्तायलें. बेरेस्तारा सांगे उगे वाठारांत कुणबी हस्तकलेच्या उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. बाबाचो बंद पडटा, दाबोळे विमानतळ बंद पडटा. ना सध्या तरी कांय ना, चालू आसा, चालू उरतलो. दोन्ही चालू उरतले. आतां आमचे खूब शेतकरी शेत आनीकय येवपाक जाय पूण आमकां 2 एअरपोर्ट फुडें पावपाना. एक वेळार मागीर तिसरो करचो पडटलो. 2 एअरपोर्ट आमचे जे आसात आतां चलतले. वास्को तोय चलतलो आनी पेडण्याचोय चलतलो. कळ्ळें न्हू. म्हणजे कितें आसा, जितलें वाडटा तितलें आमच्या लोकांकूय जॉब मेळटा. आतां सपोज टॅक्सीवाले आसा, टॅक्सीवाल्यांक जॉब मेळटा, वास्कोय मेळटा आनी थंय पेडण्याय मेळटा. म्हणजे हे सगळे तरेचे प्लॅनिंग करून आमच्या सरकारान केला. आनी तेजे लक्ष सगळें आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत ते पळयतात सगळे तरेचे आनी तांकां वेगवेगळे स्किमी दिता आनी
दितले थंय हें करपाक ताका आनी टॅक्सीवाल्यांक कितें तरी बेनिफीट दिवपाचें तेजेर विचार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत करता. संजीवनी फॅक्टरी सद्या ऊस म्हणून आसा आमचो ऊस तो पावना आमकां कित्याक आमची रिकवरी पासून कमी जाता. ऊस जे आसा आमच्या गोंयांत उदक पळय आसा तांकां तें मेळना आनी उदक सगळें आमचे पंचान वयता ते शकरो चड हांगा. चिकट माती जशी बेळगांव आसा पळय चिकट माती ती ना कॉटन सॉयल ना म्हणजे ते ऊस जे आसा ते बारीक जाता. आनी तुमी हांगसरले पळया बैलां पासून पळया कर्नाटका बैल पळय कोल्हापुरा बैल पळय तशे उसय तेंगे तशें मोठे जाता. म्हणजे त्या प्रमाणे ते उसय मोठे जाता आनी जे हांगसरली जे आसा ऊसकार जे आसा ती रिकवरी कमी जाता तेन्ना लुकसाण जाता हांकां. तेणी त्याच बरोबर ऊसा बरोबर तर आनीकय केले पिकावळ काडली सगळं पपाय खपता केळी खपता कितें ते जर आमची सरकारान तेजे विचार करूं आमच्या प्रमाणे आमची सरकार मुख्यमंत्र्याकडे उलयता ते तयार आसा सगळे तरेची पिकां. दाबोळी विमानतळ बंद करून विमानां मोपा विमानतळाचेर धाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. हे कारस्थान पर्यटन नश्ट करपा खातीर हो सरकार करता असो आरोप आरजीचो फुडारी रुबर्ट पेरेरान केला. दाबोळी विमानतळ बंद केल्यार दक्षिण गोंयांत पर्यटक येवपाचे कमी जातले आनी हाचो परिणाम पर्यटनाचेर जातलो अशें रुबर्ट पेरेरान म्हटलां. ह्यान पयलीं मायनिंग बंद केली. मायनिंग बंद करपाक भाजप आनी काँग्रेस दोनूय जापसालदार आसात अशें रुबर्ट पेरेराचें म्हणणें. न्यू आयकून येता म्हणटा ते आतां एअरपोर्टाचेर दाबोळी एअरपोर्टाचेर जी काटा हायवेज आहा तेच बाबतीन आयकून येता ते बंद करतात म्हणून ते थिंग शिफ्ट करतात म्हणून मोपा. सो 2 दिसा गोंयकारांक एक कास्तीक कित्याक आतां ही काटा हायवेज बंद जाल्यार हो आमकां इतलो इफेक्ट पडटा कित्याक कन्विनियंट काटा हायवेजां सगळो गोंयकार लोक कन्विनियंट आसलो एक एअरलायन्साक ट्रॅव्हल करपाक. आतां हेजो डायरेक्ट इफेक्ट जेन्ना ही बंद करतली दाबोळी एअरपोर्ट आतां सेंटरार आहा वो जेन्ना हो बंद करतली हो डायरेक्ट इफेक्ट साऊथ गोवाचेर पडटा. इट्स अ स्लो पॉयझन हे गोंय काबार करूंक एअरपोर्ट दाबोळीचो एअरपोर्ट बंद करप म्हणल्यार स्लो पॉयझन हे गोंय काबार करपाक. इकॉनॉमी काबार जाता. साऊथ गोवासान स्टार्ट जातली काणकोणच्यान स्टार्ट जातली ती मुखार पासून वयतली नॉर्थाक. आतां एअरपोर्ट नॉर्थाक मोपा एअरपोर्टार तो सगळो युटिलायज करपाक ते सांगतात जाल्यार मोपा एअरपोर्ट आमकां गोंयकारांक कसल्याच फायद्याचो न्हू वो शेजारच्या स्टेट्सांक फायद्याचो. ट्रॅफिक फ्लो तर ट्रॅफिक फ्लोवाचेर उलयत जाल्यार पर्वरी ट्रॅफिकाचो तुमचे कंडिशन कितें आहा तें खबर आहा. हे ट्रॅफिकाक तर पळयत जाल्यार खंयचो टुरिस्ट आनी साऊथ गोवा येवपाचो ना कित्याक टुरिस्ट येता आपल्याला हॉलिडे डेस्टिनेशना आनी आपल्या कामाक ते वेस्ट करपाक नाका तुमचो टायम एका ट्रॅफिक फ्लोवाक पडून. सो स्लो पॉयझन गोंयची इकॉनॉमी काबार करपाक आनी हे षडयंत्र करता हो सरकार बीजेपीचो आनी ही बुनियाद घातलेली काँग्रेसीन. आज हे दोन्ही सरकारान आमचे गोंय काबार केला. गोंयची इकॉनॉमी काबार जातली. मायनिंग तर तुमी काबार केला हे दोन्ही सरकारान काबार केल्ले आहा आनी आतां उरलो तो एक टुरिझम बेल्ट उरलो कोस्टल बेल्ट एअरपोर्ट बंद करून हे फ्लायट ती शिफ्ट करून कित्याक तुमकां मोग आमचो गोंयचो न्हू ह्या सरकाराक तुमकां मोग शेजारच्या स्टेटीचो इकॉनॉमी तुमी तेंची बूस्ट करतात. लोकसभेची वेंचणूक तोंडार पावली तरी काँग्रेसी मदली गटबाजी सोंपपाचें नांव घेना. लोकसभा उमेदवारी खातीर एल्विसान अर्जच करूंक ना म्हणून सांगपी MK शेखाक काँग्रेसीच्याच मेल्विन फर्नांडिसान जाप दिल्या. एल्विस गोम्स हांच्या लोकसभा उमेदवारी अर्जाविशीं MK शेख हांणी केल्लें स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा. काँग्रेसीन इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज मागिल्ले तेन्ना अर्ज करपी पयलो एल्विस गोम्सूच आशिल्लो. एल्विस गोम्साचो अर्ज आपूण स्वता व्हरून दिल्लो. आतां MK शेख हाणें तो कित्याक घेवंक ना हाचें तांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशें मेल्विन फर्नांडीस सांगता. काय जाल्यार दिसता ताका उत्तर दिवपाची गरज ना कित्याक ही इज अ सिनियर पर्सन पार्टीनूय खूब सिनियर तो ताचो होमवर्क सारकें करूंक ना ताणें. हो जाहीर स्टेटमेंट करता आसतना ताणें खरें म्हणजे होमवर्क करपाक जाय. हो पळय हो मिस्टर मेल्विन फर्नांडीस ताका ताजे बद्दल चड खबर आहा. सांग. ज्या दिसा काँग्रेसान नोटीस काडलेली बाबा तुमी तुमचें कोणाक इच्छा आसा कॉन्टेस्ट करपाक तुमी तुमचें एप्लिकेशन दिवचें म्हणून पयलें एप्लिकेशन ज्या दिसाक नोटीस काडल्या नोटीस काडटा 5 मिनटांनी एल्विसाचें एप्लिकेशन MK शेखाच्या हातीन पावलां त्याच दिसाक आनी दिवपी हांवें दिल्लें साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेंट सावयो कडेन सावयो व्हरोन MK शेखा कडेन दिलां आनी MK शेखान हें एप्लिकेशन घेवूं ना. आतां कित्याक घेवूं ना तें MK शेखान जाप दिवपाचें.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेरेसरा कालांगुटे वाठारात मोठ्या भक्ती भावनेन श्री बाबरेश्वर देवाच्या जात्रेक सुरवात जाली. पुराय गोंयांत श्री बाबरेश्वर देवाची जात्रा ही केळ्याची जात्रा म्हणून फामाद आसा. ही जात्रा 6 मार्च मेरेन सुरू आसतली. देव बाबरेश्वराक कालांगूट पुलिसांनी सलामी दिली. ह्या जात्रेक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भावीक दर्शन घेवपाक येतात. उप अधीक्षक जीवबा दळवी हाणें जात्रेक हाजिरी लायली, देवाचो आशिर्वाद घेतलो आनी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली. 2016 साली एकदा पांय पडल्या उपरांत हांवें मनाचें कथन 2-3 म्हाका तकले टेन्शन आशिल्लें कथन केलें देवाक. विथीन पुलीस स्टेशन वता म्हणल्यार म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जाले. इट इज अ फॅक्ट. आनी त्या दिसा पासून आज दीस पर्यंत एवरी इयर बाबरेश्वर जात्रा केन्नाच चुकयना. आनीक हांव 2 वर्सां 8 म्हयने कलंगूट पुलीस स्टेशन आशिल्लो आनी इतलें बरें काम हांगा जालें. लोक आख्खे कम्युनिटीचे लोक आनी हांगा गांवच्या लोकांक म्हाका काम करपाक खूब मदत केली. आनीक हांव लोकांक समस्त गोंयकारांक बाबरेश्वर देवाची जात्रा आसा, तुमी येवन हांगा देव पांय पडपाचें आनी ह्या देवळाक तेंच्या कमिटी मेंबरान सांगले त्या भाशेन बेगीन कंप्लीट जावपाक हातभार लावपाचो. आनीक सगल्यांक जात्रेचे हुनूर परबी आनीक सगळे कमिटी मेंबरांक पासून ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी अशीच वर्सा बरी मोठ्या प्रमाणे जात्रा घडोवन हाडची आनी देवाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचो हे देवा कडेन मागता. आता 60व्या जात्रेचो पयले सगळ्या तमाम गोंयच्या लोकांक आनी कोंकणकारांक जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. तो बाबरेश्वर देवस्थान हे जागरूक देवस्थान. हांगासर लोक मोठ्या खुशयेन येतात, इतून येतात की बाबरेश्वर भक्त पळय ते आपले हाकेक पावता म्हणून. हांगा पळय लोक पयल्या केळ्याचे फुडें येता, हांगा आंगण करता म्हणून. कोणें म्हाज्या शरीर येवची जावं कोण सीख जाला जावं कोण आतां जावचो बरें पाहिजे जावं कित्याक पयलें पुलीस येतात बाबा आपले जाल्या उपरांत ते घड हाडून कोण 5 दिता 10 दिता अशी प्रथा वाडला. दिसान दीस हें वाडत चल्लें आहा. आनी आमी जाणां मागता देवा कडेन जे तुजे कोण येता भक्त ताका पाव तो पावता. आनी हे आमचे समुद्र किनार आसल्या कारणान हांगा चड म्हत्व आहा. कित्याक आदी हांगा फॉरेनर लोक येतालो, ताका नांव फॉरेनर फेस्टिवल. अजुनूय मुद्दम येता ते पळोवपाक, सगळ्या आख्या संवसाराक फामाद आहा. आनी हांगासर दुसरें आमचें कितें आहा, एवरीडे प्रोग्राम जाता. आयज आमच्या लगुडूर आहा, मागीर सांजचे भजन आसतलें, मागीर दशावनाथ आसा, दुसरे दिसा मागीर सत्यनारायण पुजा आसता, मागीर महानैवेद्य आसता, मागीर भजन आसता, मागीर प्रोग्राम अशें डेली एक प्रोग्राम. सदांच 7 दीस मोठ्या संख्येन लोक येतात आनी बरो हेचो लाभ घेतात. थंयच म्हणून आमी कितें हें आमचें एक स्वप्न आसलें हांगा कोंगोटी की हांगा एक भव्य दिव्य देवूळ जावचें. तें आमचें कोंगोळा स्वप्न आसा. ऑलरेडी पुरो जायत येयलां, थोडेंशें काम उरलां. आमी लोकां कडेन मागता आमी कितें कोणी हांगा फूल ते पाकेज आमकां हातभार लावचो आनी तेजे लाभ घेवचो. तोच दुसरो आमी कितें पयशांच्या आर्थीक आमकां कमतरता आयली, ताका लागून आमी लॉटरी घातली हांगासर. आनी लॉटरी घालून आमकां पोरूय घातलेल्यो आनी उणीव घातल्या. तर सगळ्या लोकां कडेन मागता लॉटरी काडून आमकां हातभार लावचो. आनी तोच आमचो आमचो सदांच आमकां हेल्प करता. कोडिंग आणि रोबोटिक्स मळाचेर विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवन फुडारात प्रशिक्षीत मनुष्यबळ तयार करपाची मोख दवरीत गोंय सरकारान उत्तर प्रदेशाच्या MSME टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर आणि गोंयच्या बिट्स पिलांनी कडेन कबलात केला. ह्या कबलाती वरवीं कोडिंग आणि रोबोटिक्स विशयाचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांक दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री आणि शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मळाचेर हे प्रशिक्षण महत्वाचें आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. There will be the 2 memorandum of understanding MOE signed by the project management unit to set up under the Director of Technical Education. First is Birla Institute of Technology and Science, BITS Pilani, the project management unit Director of Technical Education institution in collaborative research agreement between these 2 entities. And second is the Technology Development Center, Merit, Uttar Pradesh, for the project management unit under the Director of Technical Education. It is the commercialization of the PMU in a house developed tools and technology for the skill education via tripartite agreement with the other state organizations. मुणकारियल केशी प्राथमीक पावण्याचेर घेवन सोडयतले अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. ह्यो केशी बेगिनांतल्या बेगीन सुटाव्यो जावच्यो हाच्या खातीर आतां मामलेदार कार्यालयां जी आसा ती शेनवारा लेगीत उक्ती आसतली अशें बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें आसा. तशेंच सोनसड्यार पूर्व परस अंदू चड नितळसाण आसा अशें बाबूशान सांगलें. पंचायत चलो अभियाना खाला बाबूशान बेरेस्तारा मडगांवच्या लोकां कडेन संवाद साधलो तशेंच सोनसड्याची पळोवणी केली.
Ontario cases, Ontario tenancies cases are concerned on priority basis. Even on Saturdays now, basically Mamladar's office are working, and there has been lot. Even in the assembly, I have given a reply. There have been lot of basically speeding up of the work is going. पण एजंट जाता म्हणजे कितें जाता आता ह्या दिसांनी फोन केला आसतलो बिकॉज आता इलेक्शनाचे काम चालू. So I cannot basically we cannot basically rule above the election commission. So that is the reason those duties has been given to everyone. Even in fact municipality workers also have been given it. So we have to. So I think plant visit करता किती difference. अरे तू difference आहे सांगपाचे न्हू difference सांगपाचे तू हे कित्याक गेले फाटी हांव केन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना हांव हिंगा आयलो and that is it. हिंगा उबो रावून रावंक जायना ते सोड आमी हिंगा भितर भरलेले सगळे मुस्कां भितर भोंवूंक लागले. So you have seen the difference from that day till today. And this is the initiative basically taken. I think credit should be given to our waste management corporation as Mr. Levinson Martin and even the MMC. I think everyone should basically work in tandem because this was a health hazard. उत्तर गोंयांत लोकसभेची तिकेट कोणाकूय दिवं मुख्यमंत्री सांगता तशें आमी काम करतात. लोकसभा वेंचणुकेंत हांव सरकारा वांगडा आसा अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर सांगता. भाजप पक्षाचोय आमकां तेंको आसा अशें जीत आरोलकराचें म्हणणें. लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतलें म्हणून कोणा बरोबर आसतलें कोणा बरोबर म्हणजे गव्हर्मेंटा वांगडा गव्हर्मेंट बीजेपी वांगडा बीजेपी वांगडा आसतलें कित्याक त्या सरकारान आमी तेंको दिल्लो आनी आमकां फूल सपोर्टूय मेळटा तेंचो. सो डेफिनेटली आमचें कर्तव्य आहा की आमी तांकां काम करप. ओके. तुमच्या आदले आमदार आसा दयानंद सोपटे ते बीजेपीचे आसा आमकां अशें पळोवंक मेळटालें की दयानंद सोपटे खंय तरी वांगडा काम करतले. कित्याक ना जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्स्ट्रक्शन दितलो त्या प्रमाणे वागतले. ती मागीर तिकीट कोणाकूय मेळूं आमी वावरचेच पडले न्हू. पूण सीएम इन्स्ट्रक्शन सुदीन इन्स्ट्रक्शन दिल्यार आतां हेड ऑफ द स्टेट तो न्हू. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां कितें आहा तितकें तो काम करीत आहा. तो इतले आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कामां जातात जाल्यार कित्याक ना. पूण तूं सुदीन हेड ऑफ द पार्टी न्हू. पार्टी ते पार्टी टू पार्टी उलयतले पूण आमी एज ए MLA चीफ मिनिस्टर आनी MLA दुसरे पर्सनल मिटिंग्स आसतात आमी इंटरॅक्ट करतले. पार्टी टू पार्टी तेंचे इंटरॅक्शन जातले. सुदीन तुमकडे उलयना तुमी पार्टी टू पार्टी जेन्ना पार्टी डिसायड करतली पार्टी टू पार्टी उलयतले तेन्ना पार्टी सांगतली पूण आमकां एज ए MLA चीफ मिनिस्टरूय सांगता. तुमकां आदी पार्टी लागता काय आदी चीफ मिनिस्टर. पयलो चीफ मिनिस्टर लागता. तुका म्हाका सांग खंयच्या सामान्य मनशाक आख्ख्या गोंयच्या पयलो चीफ मिनिस्टर लागता. पार्टी केन्ना लागता इलेक्शनाक आनी पॉलिटिक्साक लागता. जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नाल्यार गोंयचें काम करतना हेड ऑफ द स्टेट लागता गोंयच्या आमदाराक. पूण पयलो पार्टी लागोंक जाय सांगता इलेक्शन्स येतले ते पार्टीक लागून तूं आमदार जालो न्हू. पार्टीक लागून आमदार पळय सांग पार्टीक लागून आमदार जालो की ना तो लोक डिसायड करतले. पूण डेफिनेटली आमचो सिनियर मोस्ट लिडर आहा सुदीन ढवळीकर आनी पार्टीक ड्यू रिस्पेक्ट टू पार्टी आमी तेच्या वांगडा. ओके तशें आसतलें. फाटल्या ह्या दिसांनी हेणें एक सावळान एक स्टेटमेंट केलो तुमचे हेजेर की MGP दिता काय म्हणून शेकोना दांत हा काय म्हणून तेंचे कडेन तशें पळय तशें कांय ना. हांव सगळ्यांक रिस्पेक्ट करता सगळ्यां कडेन बरेपण आहा म्हाजें कोणा कडेन वायटपण अशें कांय ना. आमची MGP पार्टी आहा तेंचे कडेन बरेपण आहा आनी हे आमच्या सरकाराक जे आमी तेंको दिला BJP कडेन तेंचे कडेन बरेपण. पूण ह्या दिसान तूं सुदिना बरोबर दिसना. लास्ट राणेच्या एका बद्द्याक दिसलो. हांव आनी कोणा बरोबर दिसता कोणाच बरोबर दिसना न्हू. सीएमा बरोबर पळय रे बेस्ट आतां सीएमाक मेळोंक ना. तूं कामां आहल्या काम आहलें कॉन्स्टिट्युएन्सी काम आहा पावरान कांय काम ना तुजें. ओके. काळजाच्या दुयेंतींक वेळार उपचार मेळपा खातीर फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर मुरगांव मतदारसंघात कार्डियाक अँब्युलन्स उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बेरेस्तारा मुरगांव मतदारसंघाक भेट दिवन लोकांची गाराणी आयकून घेतली. अश्युरन्स जे श्री संकल्प आमोणकरान जे रिक्वेस्ट केले जे वॅलीड अश्युरन्स आहा कार्डियाक अँब्युलन्स कांय लोकांनी चिकाली हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी उल्लेख केला ते जावंक जाय. त्याच बरोबर प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या सडा एरियान जे बांदतात ते करपाचे सरकार कमिटेड आहा. त्याच बरोबर वर्कराचे जे संकल्पान विशय काडला ते इतले वर्सां जाले सरकारान ऑलरेडी इन प्रिन्सिपल फायनल स्टेजीचेर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून 7 वर्सांचे वयर जाल्ल्या लोकांक रेग्युलरायज करपाक जाय म्हणून ते ऑलरेडी घेतलेले आसा.
आणि ते प्रोसेस इज ऑन. दील कन्क्लूड द प्रोसेस. DMA कडेन परत बसून हांव चर्चा करता. त्याच बरोबर तेंचे जे कितें वॉर्ड्स आनी कावन्सिलराचे जे कितें कामां आहा ह्यो कामां आयजचे जी सुद्दां मिटिंगेन घेवन योगायोग आयज मिटींग आहा तेंचे प्रपोजल घालूंक लायलाय. आनी त्याच बरोबर तेणी जे कितें उल्लेख केला लोकांचे कितें विशय आहा डिपार्टमेंटली कितें विशय आहा ह्यो सोडोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलोच. मेन म्हणजे कितें आहा आयज विकसीत भारत आनी मुख्यमंत्रीचे जे कितें डायरेक्शन आशिल्लें की प्रत्येक आमी मंत्री आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात वचून आमी लोकां मदीं संपर्क करून आयज श्री संकल्प आंबेडकरच्या माध्यमांतल्यान हांव हांगा पावलां. आयज लोकां मदीं चर्चा जाली लोकांनी आपले विशय मांडले. हे विशय सरकाराची जबाबदारी आसा ती सोडोवपाक. हे आमी केन्ना वेगळे तरेन सोडयता म्हणून सांगू शकना. जेंचे व्हेरी क्लियर कट तेंचे विशय आहा ते क्लियर कट विशय तांकां हांवें टायम मागलेलो आसा की जे विशय आहा ते ताबडतोब कांय विशय हांवें सोडोवपाचो प्रयत्न केला. कांय विशय थंय चर्चा करून आतां विशय सोडोवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच बरोबर आमी वेगळ्या तरेन विचार जी आमची आसा सरकाराची हे देशाचे प्रधानमंत्री कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन आयज नरेंद्र मोदीजी यांचे सरकार देश चलयता. आयज प्रत्येक भारतीय अभिमान आसूंक जाय की आपूण भारतीय म्हणून कित्याक आमकां जे रिस्पेक्ट आयज देशा भायर गावता ते फक्त तेंच्या खातीर गावता. आयज सगळे स्किम्स जे तेणी हाडल्या ते स्किमीचो फायदो आमकां जाता. ते हांवें मातशें वेगळे तरेन एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हांवें कमिटमेंट दिल्लें आसा श्री संकल्प आंबेडकराक की तेजे कितेंय विशय आसल्यार ते हांव स्वता पर्सनली लक्ष घालून सोडोवपाचो प्रयत्न करतां. 101 खासगी बांदकामाच्या सायटीचेर झारखंडच्या कामगाराक ताच्याच कामगारांनी जिवो मारपाचो यत्न केल्ल्याची घडणूक घडली. कामाचे पयशे मागले म्हणून ताका बरोस बडोवन उपरांत ह्या कामगारांक दर्यान उडयले. ताचें नशीब बरें म्हणून हो कामगार वाटावलो. पुलीस ह्या विशींचो फुडलो तपास करतात. चलोन येता. ओके. आमी ताका पळयलो आनी हांवें आमच्या आत्याक विचारलें. तो म्हणलें कोण म्हणलें येवन बसला ऑफिसर का म्हणून विचारलो ताका. तो सांगपाक लागलो कितें आपणाक म्हणपाक लागलो मारला म्हणपाक लागलो आपणाक 2 दीस जेवण दिवंक ना कांय ना म्हणपाक लागलो. म्हणून हांवें ताका ते सायडीक बसयलो आनी ताका खावपाक बीन दिलें उदकूय दिलें पिवपाक आनी सांगलें. तितल्यान तो म्हाका म्हणपालो हांवें विचारलें ताका खंयसरसून येयला तुका खंय मारला काय तो म्हाका म्हणपालो आपूण देवळा कडेन वयर मारला म्हणपालो आमच्या ते धाडेश्वर टेंपल आहा तेच्या वयर मारला म्हणपाक लागलो. म्हणून हांवें ताका म्हटलें कोण तें तूं दाखोवंक शकता. तो म्हणपालो ना आपूण थंय वचलो ते आपणाक परत मारतले म्हणपाक लागलो. म्हणून तूं म्हणपालो आपणाक पुलिसांक आफय आपूण म्हणपालो पुलिसां कडेन हें करता आनी मागीर म्हणपालो ताका व्हरोन यो म्हणपाक लागलो. म्हणलें बरें म्हटलें. कितले आनी काय ना. कितले जाण आसले खंय ते वांगडा? 15 जाण आसलेले खंय. आनी कारण कळलो कित्याक मारलो? ना कारण तो तेणेन सांगलें कितें खंय आपणाक घरा वचोंक जाय आपल्याक 3 भुरगीं आहा धाकटी. तेन्ना तेणेन सांगलें घरा वचोंक जाय आपणाक घरा कडेन भुरग्यांक कितें धाडपाक जाय ते पेमेंट दिना काय दिना म्हणून तेंच्यांनी खंय ताका काडलो आनी दर्यान उडयलो खंय. मारून दर्यान उडयलो. तेणेन डायरेक्ट सांगलां हांगासर पयशे मागला म्हणून काडून दर्यान उडयला. आनी तेच्या नंतर तो हांगासर पाणी हांवें बटयल्लें तो पिवन हांगा वयर सरला. तेन्ना ताका हांवें पयलां हांगासर. कितले सांखळेंतले अशीर रस्ते रुंदीकरण जावप भोव म्हत्वाचें आसा. देखून जमीन धन्यांनी रस्त्या खातीर सुवात दिवची तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. बेरेस्तारा मुखेलमंत्री हाणें सांखळेंतल्या रस्त्याचें रुंदीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. फाउंडेशन स्टोनच घालता. विविध रस्ते आसतले फुटपाथ आसतले फुटसाल ग्राउंड आसतलो ब्युटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्लेसीस आसतल्यो अश्यो एकंदर सगळीं कामां आज करपाक येता. 8 म्हयन्याच्या कार्यकाळाच्या उपरांत सांखळेंतलीं कामां जी स्पिडीन जावपाक लागल्या. आमचे नवे कावन्सील निवडून आयल्या उपरांत आपआपल्या वार्डांतलीं सगळीं कामां तांच्यांनी एक्सपडायट केल्या. सगळ्या कावन्सिलरांच्या खातीर नेटान ताळयो मार. सगळ्यात पयलीं परत एकदा समेस्त सांखळेकारांचे हांव आभार व्यक्त करता की तुमी म्हज्या लिडरशिपीच्या सकयल भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कावन्सिलर सांखळेंत निवडून दिले आनी ही विकासाची कामां आमकां फुडें व्हरपाक एक गती मेळ्ळी. फुडल्या 4 वर्साच्या कार्यकाळांत आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात हांव डिटेलान वतना आमी आतां कितें कितें कामां घेतल्या तितून कारण ताजे बोर्ड लायल्या आनी पर्टिक्युलरली वार्ड वायज प्रत्येकाचो वार्ड वायज काम आसा. बट फुडल्या 4 वर्साच्या कार्यकाळांत आमकां वेगवेगळीं कामां ही घेवपाची आसा आनी सगळीं कामां घेता जे आमी सदांच म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसरें ह्युमन डेव्हलपमेंट. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या बाबतींत कोणाची तरी पायवाट आसतली रस्तो आसतलो गटर आसतलो ज्याची आमकां नितांत गरज आसा तें घेवप. दुसरें इट इज एन ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे मनशाच्या विकासा खातीर स्किलींग रिस्किलींग आनी अपस्किलींग हें काम करप. जे आमच्या सांखळेंत आसतलो फॉर एग्जाम्पल हो हॉल
आमी अर्बन एरियेत पडटा, अर्बन एरियेत वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, तांकां ट्रेनिंग कशी दिवप हाज्या खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे डिपार्टमेंट काम करता आनी तातूंतल्यान युवकांक आसतले, महिलांक आसतले तांकां बऱ्या पद्दतीन ट्रेन दिवन तांकां ट्रेनिंग कशें करप हें ह्युमन डेव्हलपमेंटाचें काम आमच्या सरकाराच्या वतीन सातत्यान करता. म्हणून पयलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या कामाच्या बाबतींत कोणी आपली इल्ली जागा वयता म्हणून ते आडोवचे न्ही, पटापट एनओसी दिवच्यो. फाटल्या 2 वर्सां जाली चेअरपर्सनाक सांगता म्हणल्यार आजुनूय बी 6 एनओसी मेळोंक ना. लालान दिली मला दिवंक ना जाल्यार दी, एकट्याची उरल्या दिली. तर आमकां ब्युटिफिकेशन ऑफ द रोड, होंडा जंक्शन टू हॉस्पिटल जंक्शन, एक आमी सगळे रस्ते म्हणटात तालिगांवचो रस्तो बरो आहा, पणजेचो रस्तो बरो आहा, ब्युटिफाय आसा, वायडन आसा, दोशी सायडींतल्यान खूब बरो दिसता. पणजे धरणे आंदोलन करपी कदंबा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न 6 मार्च मेरेन सुटावे करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. मात जो मेरेन करार जायना तो मेरेन कर्मचारी धरणे आंदोलन कायम दवरतले अशी भुमिका आतां कर्मचाऱ्यांनी घेतला. पगार वाड, थकबाकी तशेंच आडकून उरिल्लो PF, कॉन्ट्रॅक्टी कर्मचाऱ्याक सेवेत कायम करपाचो ह्यो मागण्यो घेवन फाटल्या 23 दिसां सावन कदंबा कर्मचाऱ्यांनी पणजे धरणे आंदोलन करतात. ॲडव्होकेट सुहास नायक, चोडणकार आनी बाकी कमिटी मेंबर आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे. तेणी आमचो मेमोरंडम घेतलो आनी ही एश्युअर्ड अस दॅट ही इज सायनींग द एग्रीमेंट. सो वी टोल्ड हिम दॅट 7th पे इज ओन्ली आमकां लागू केला. आमचो एरियस आसा प्लस प्रोविडंट फंडाचो प्रॉब्लेम आसा. प्रोविडंट फंडाचे फाटली थकबाकी आहा, मॅनेजमेंट मुखा वयलो लावपाक तयार जाला. सो तो इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करचो आनी आमी हें सांगलें की बशींची गरज आहा. ही टोल्ड अस दॅट ही हॅज ऑलरेडी गॉट 700 crores फॉर द प्रोक्युरमेंट ऑफ बसीस, सो वीच इज गोइंग टू युटिलायज फॉर द कदंबा ओनली. and he said that he had just got the budget approved. So he requested us that hesitation जे आहा ते कॉल ऑफ करा. 6 तारखे आपण MD सांगता की एग्रीमेंट सायन कर. आम्ही ताका सांगलें की इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इम्प्लिमेंटिंग 7वो वेतन आयोग, इट इज ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड. आमचे 34 महिन्याची थकबाकी आसा, प्रोविडंट फंडाचे जे आमचे बेकायदेशीर बंद जाला आहा तो चालू करपाक जाय आनी थकबाकी आसा ती दिवपाक जाय. आणि वी टोल्ड दॅट द गव्हर्मेंट शूड डिसायड वेन एरियस विल बी पेड. वी आर नॉट हार्पिंग दॅट फाल्यां आमकां विदीन 90 days एरियस फारीक करा. इफ द मॅटर इज नॉट रिझॉल्वड ऑन 6th of February, 7th of February we are again come Panjim. 7th of March we are going to come to Panjim. Sorry, 7 तारखेक आमी परत पणजे येतले आझाद बेनाचेर आनी जशे आमी आज आसात ते परत बसतले. इट इज अ डिफरन्स ऑफ ओन्ली 6 days. ल्हान चलयेचे लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान बेळगांवच्या दुबावीत प्रशांत बस्तावडकार हाका कोलवा पुलिशेन अटक केली. ल्हान चलयेचे अश्लील फोटो काडून ताचे वयल्यान पयशे करपाचो यत्न ताणें केलो. चलयेच्या पालकांनी कागाळ नोंद केल्या उपरांत पुलिशेन बेळगांवच्यान दुबावीताक अटक केली. Station had registered an offence on 16th February. One victim's father had come to the police station and had lodged a complaint that one person by name Prashant Baswadkar, he befriended his minor daughter and thereafter sexually abused her. Also clicked some of the pictures of the minor daughter and thereafter was blackmailing her and was threatening her and was trying to extract money also at the same time. So we have registered a complaint a few days ago against an accused person. The accused basically is from Belgaum, Karnataka. So we started taking surveillance on him, and after tedious technical work and after taking the assistance of Belgaum police, we managed to round him off. And we sent a team also, and we apprehended him in Belgaum and we got him in Goa, and we placed him under arrest. In section? He has been booked under sections 354, 363, 376, 383, 5062, 323, 511, section 8(2) of Goa Children's Act, and section 4, 5, 7 and 8 of POCSO Act. Remand? No, we
just bought him today, so we are placing on the arrest. So he will be produced before the court tomorrow, and police custody remand will be allowed. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.